विसावा उपरांत येवकार गोयच्या उद्योगीक मळार फूट पडपाक लागल्या। कांय मेंबर कमिशनांत जाणा जावन मुद्दम कामगारां भितर फूट घालपाचो यत्न करता म्हण अजित सिंह राणे उलयला। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। कामगारांचेर ज्या पद्धतीचे अन्याय अत्याचार चलता आणि जे त्यांचे ह्युमन रायट्स वायलेट जाता ती घटना आणि तो इन्सिडंट जो आसा दॅट इज जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग। हिमनगाचे ते नुसते टोक आमकां दिसलेले आसा। खरो हिमनगाचो मोठो भाग जो आसा पळय तो सारको अंधारान आसा, तो दडलेलो आसा आणि जी परिस्थिती दारूण परिस्थिती जे गोयच्या औद्योगिक मळाचेर जी आसा पळय ती सरकाराक खबर आसून सुद्धा सरकार जाणीवपूर्वक त्या गोष्टी कडेन डोळे झाक करता। इतलेंच न्हय तर सरकारतले मंत्री आणि प्रशासनातले जे अधिकारी जे आसा आपल्या स्वार्थासाठी म्हणजे कशें आसा की फिशिंग इनटू द ट्रबल वॉटर्स म्हणटा तशें ज्या गोयच्या उद्योग धंद्याच्या मळाचेर जी अनास्था आसा जो गोंधळ चल्लो आसा देर इज अ डिसकंटेंट आणि सिमरिक डिसकंटेंट अँड इंडस्ट्रियल डिसहार्मनी गोयच्या ह्या औद्योगिक क्षेत्रात आसा। त्याचो फायदो घेवन लेबर कमिशनातले काय अधिकारी काय लेबर कमिशन असिस्टंट लेबर कमिशनर जे आसा पळय कामगारांक जाणून बुजून त्यांच्या मना भितर निर्माण करतात, तांकां मिसगाईड करतात। तुमचं सेटलमेंट जावचो ना, त्या लिडराक मान्यता मेळची ना, तुम्ही अजित सिंह राणेक सोडा, गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन सोडा अशें म्हणून त्यांच्या भितर दहशत निर्माण करता आणि तुम्ही तांकां सोडा, आम्ही तुमचं सेटलमेंट करता। जर हे लेबर कमिशनर असिस्टंट लेबर कमिशनर जे आसा पळय जे लेबर कमिशनर जावचे सोडून ते कोणाचे कमिशनर जाल्ले आसा तर इंडस्ट्रीचे कमिशनर जाल्ले आसा।